धारा का आवाहन करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। गोयात स्वातंत्र्य दिसाचो मुखेल सुवाळो पणजे पोरन्या सचिवालय सामकार जालो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबयलो तशेंच सन्मान गार्डाची पळोवणी केली। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपली आनी सशक्त, समृद्ध आनी विकसीत भारता खातीर बांदिल्ले आशिल्ल्याचें सांगलें। भारत साबार क्षेत्रांत संवसारीक फुडारी म्हूण मुखार सरता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें। माझ्या सरकारान गोयच्या विकासा खातीर विकसीत भारत 2047 ह्या ध्येयाक हातभार लावपाक विकसीत गोय 2037 मेरेन राबयल्या। म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सरकाराचो 360 डिग्री डेव्हलपमेंट पॅटर्न विकसीत गोयचे ध्येय निश्चित वेळा पयलीं साध्य करतले। आमकां स्वातंत्र्याचो अभिमान आसपाक जाय आनी राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी आयच्या तरणाट्यांनी घेवप ही काळाची गरज आसा। आमी विकसीत गोयचे जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर उलोवन जावचें ना। आमकां आमची फुडली पिळगी ही सशक्त, कुशल आनी स्वयंपूर्ण करची पडटली आनी म्हणूनच म्हजें सरकार भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन खासा लक्ष दिता आनी गोंय हे पुरायपणान साक्षर दर्जो हे मेळ्ळो हे शिक्षणा कडेन आशिल्ल्या म्हज्या बांदिलकीचें एक साक्ष जावन आसा। नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 चालीक लावन सुरू करपी गोंय हे कांय राज्यां भितरले एक। 831 सरकारी स्कुलांक अपग्रेड करून लर्निंग एनवायरमेंट शिकोवपाची पद्दत आनी आधुनीक शिक्षणा कडलो एक्सेस सुदारपाचो आमचो यत्न चालूच आसा। विद्या समीक्षा केंद्रा वरवीं 2,80,000 भुरग्यांचो परफॉर्मन्स मॉनिटरींग आमी सेंट्रलायज पद्दतीत करता। 65,000 भुरग्यांक सीएम केअर्स उपक्रमा वरवीं कोडिंग आनी रोबोटिक आनी टेक्नॉलॉजी कडेन थेट आमी जोडटा। कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं 2,000 वयर नोकऱ्यो तरणाट्यांक दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उलयतना सांगलें। आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3,000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां। येता त्या काळात आनीक 2,000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता। आमकां काळजी आसा, आमकां चिंता आसा गोंयांतल्या अर्धशिक्षीत भुरग्यांची, मागीर ते 10वी फेल 12वी फेल ह्या गोंयभरांतल्या भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा आनी ताकाच लागून गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नांवाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लीश करून तांकां आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले। 5,000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता तांकांय बी जे योग्य तो पगार आनी मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा। अशा पद्दतीत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीत नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान नव्यान क्रिएट करीत आसा। स्वातंत्र्य दिसाचो शासकीय सुवाळो मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात जालो। भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले।
नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लॅटीस, पोलीस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी आणि नागरिक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आज 80वो स्वातंत्र्य दीस सेलिब्रेट करता आसतना आमी खुबश्यो नव्यो स्किमी लॉन्च केल्यो सरकारान. पूण ताच्या मुखार वचून मुख्यमंत्र्यान एक अत्यंत चलयां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो महिला आनी चलयांक मोठ्या प्रमाणाचेर एनकरेज करता ह्या दिसाक. ते आर्मीक जावं, एअरफोर्साक जावं, नेव्हीक जावं, तो मोठ्या प्रमाणाचेर आज सुद्धा पयले आमी हांगा लाल किल्ल्याचेर मार्च करपाक एक चलयेन कमांड घेतलो. म्हणजे अशा पद्दतीन तो एनकरेज करता. ताज्याच पावलावर पावल दवरून गोंयांत खुबश्यो चलयो पायलट जावपाक सोदतात आनी तांचे कडेन आवय बापाय कडेन पयशे ना, तरी आमगे चलयेले विल पावर स्ट्रॉंग आसा. ते म्हणटा आपूण जातलेच पायलट. अशा भुरग्यां खातीर मुख्यमंत्र्यान पयले खेपेक उडान भरारी योजना लॉन्च केली. तातूंतल्यान तांकां त्या फॅमिलीक फायनान्शियल हेल्प दिलो वतलो. म्हापशा सरकारी कार्यालय संकुलात स्वातंत्र्य दिसाचो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आयचो दीस हो फक्त उत्सवाचो दीस न्हय, तर देश आनी राज्याचो प्रगतीचो रिव्ह्यू घेवपाचो दीस आसा. नव्या संकल्पाचो निर्धार करून नव्या जनरेशनाक एक मजबूत, सक्षम तशेंच विकसीत गोंय आनी भारत घडोवन दिवपाचो हो दीस. भावानो, आमचें गोंय फक्त सुंदर किनारे, निसर्ग आनी सांस्कृतीक वारशा खातीर फामाद ना, तर ते डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी अशा क्षेत्रांनी देशांत आपली वेगळी ओळख तयार करता. नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी पेडण्यात जाल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या शासकीय सुवाळ्यात राष्ट्रीय ध्वज हुबयलो. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले. 80व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिवचले उपजिल्लो कार्यालयात शासकीय सुवाळो जालो. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी तिरंगो हुबयलो आनी ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देश बांदावळ आनी राज्याच्या बांदावळेक प्रत्येक नागरिकान वांटेकार जावचे असो उलो ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी मारलो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान सुवाळो जालो. वरिष्ठ न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझीस हांणी राष्ट्रीय ध्वज हुबयलो आनी उपरांत सन्मान गार्डाची पळोवणी केली. ह्या वेळार न्यायमूर्ती S.G. चपळगांवकर, न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर, गोंय मनीस हक्क आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती भरत देशपांडे, मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती F.M. रेश, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, वकील आनी कर्मचारी ह्या वेळार व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे भाजपा मंडळाच्या वतीन बॉग डे वॉकांतल्या झरीच्या आवारात नितळसाण मोहीम राबयली. पणजे भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष पुंडलीक शेटे, महासचिव ॲडव्होकेट मांगिरीश उसगांवकर, थळाव्यो नगरसेविका रिक्षा मायणकर तशेंच पक्षाच्या हेर कार्यकर्त्यांनी ह्या नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो. पणजे शार नितळ दवरचे खातीर प्रत्येकान योगदान दिवचें असो उलो ॲडव्होकेट मांगिरीश उसगांवकर आनी नगरसेविका दीक्षा मायणकर हांणी मारलो. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या हळडोणा मतदारसंघान तिरंगा रॅली काढली. नासनोडेच्या सुरू जाल्ल्या ह्या रॅलीचें फुडारपण हळडोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी केलें. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान साळावले धरणार तिरंगी विद्युत रोषणाय केल्या. ह्या विद्युत रोषणायेचो शुभारंभ उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी काल सांजे जालो. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, थळावे सरपंच, पंच वांगडी, सरकारी अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही विद्युत रोषणाय 30 ऑगस्ट मेरेन सांजे 7 ते 9 ह्या वेळा खातीर लोकां खातीर उक्ती आसतली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.